आम आदमी पक्षान गोयच्या नव्या समितीची निवड केली। या समितींत गोयचो नवो प्रदेशाध्यक्ष म्हण अमित पालेकाराची नेमणूक जाल्यार आमदार वेन्झी वेगस आनी क्रूज सिल्वा वर्किंग प्रेसिडेंट म्हण काम पळयतले। महादेव नायक आनी अलिना साल्धानाचेर येता त्या पंचायत वेंचणुकेचे खातीर प्रचार मुखेल्यांची जापसालदारकी सोपयल्या। वेंचणुकाविशीं विचारल्या उपरांत आमी दक्षिण आनी उत्तर गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यांतल्यान लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवार दवरतले तशेंच पंचायत वेंचणुको लेगीत लढयतले अशें महादेव नायक हांणी सांगलें। Aam Aadmi Party will be contesting Lok Sabha elections in both the North Goa and the South Goa seat. पंचायत इलेक्शनाची तारख अजून डिक्लेअर जावपाची टेंटेटिव्ह तारीख 18 अशें म्हणटात। ते तर मुखार गेले जायत जाल्यार ते संदर्भान आमी जो कोण बरो कॅन्डिडेट आसा जिखून येवपाची जे म्हणजे बरी परिस्थिती आसा अशे लोकांक आमी सपोर्ट करतले। आतां प्रत्येक पार्टीन सांगलां की ते सिम्बॉलाचेर इलेक्शन लडोवपाचें ना म्हणून, पूण आम आदमी पार्टीचे अनेक कार्यकर्ते हे खेपे तयार जाल्ले आसात पंचायत इलेक्शन लडोवपाक आनी त्या दृश्टीन आमी विचार करतले।